इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केलां तशें तांचे बाराचें झू, तांच्या कांदा वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयल्याय. धरणीर जणजळटलीं सगळीं पांयां तणां आनी रगतान लोळयलीं वस्त्रां हुलपून वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां: विस्मीत बूद दिनार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसून तो आपलो रास चलयतलो. आतां तांव नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तो रास तिरकरतलो आनी सांबाळटलो. दळबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमकां जल्माला तारोक तोच ख्रिस्तो मी. आमकां जल्माला तारोक तोच ख्रिस्तो मी. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखाणा. आज आमकां जल्माला तारोक तोच ख्रिस्तो मी. ताचे तारण दीस पाडते गाजया. जनांगांमध्ये ताची महिमा प्रगट करा. सर्व परजांक ताची विस्मिता कळया. आज आमकां जल्माला तारोक तोच ख्रिस्तो मी. सर्ग सगळो आनंद उल्हासो आख्खो संवसार. गरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर. फळ पिकां सवे उल्हासो भूंय भाटा. संतोषान हालो धलो रूखसडांनी भरलेली रानावना. आज आमकां जल्माला तारोक तोच ख्रिस्तो मी. सगळी सृष्टी उल्हासो येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमेची मनसबी करच्या. सगळ्या संवसाराची सदां समेस जनांगाची नितीन तो जळती करूं.
जल्माला तारूक तोच ख्रिस्तो मी आज आमकां जल्माला तारूक तोच ख्रिस्तो मी सांब पावलोन तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वासा. मोगाळ भावा, सगळ्या मनशा कुळाक तारान हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर आधर आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियेव आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमेबरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणा क्रिस्ताने आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो कर्नो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगडकण दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हण फर्माण धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियसो अधिपती जावन आसलेल्या काळार काडिल्लें. देखून सुमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नाझरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मरी ताचे सांगाता गेली. थबळती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तांणी फाळयांनी गुटलावन एका कावणेर न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळूंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करून आसले. तवळ एकाचणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते सगळे भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणलो, भिये नाकात. पळया, सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयची राती दाविदाच्या नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तोच क्रिस्त स्वामी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फाळयांनी गुटलावन कावणेंत न्हिदायलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकचणे देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबरांचो व्हड एक जमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अतिउन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आज आमकां नतालांचो संभ्रम. तुमकां सगळ्यांक जेजूच्या जल्माच्या परबेचो नतालांचो हुनुनीत शुभाशय हांव पाठयतां. इतिहासांत येवन गेल्ल्या सगळ्या मनशां पैकी जेजू क्रिस्त सर्व काळी अतिश्रेश्ठ जावन आसा. देखून इतिहासांत अतिश्रेश्ठ जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचो जल्म, ह्या जल्माचे गणीत तितलेंच अतिश्रेश्ठ जावन आसा. तें विशिश्ट जावन आसा. तें आमकां महत्वाचें जावन आसा.
देखून क्रिस्ताच्या जल्मा भोवती आमी संतोश पावचें, संभ्रम आचरचो आनी ह्या मिस्टेरा विशीं आमी चड आनी चड नियाळ करचो आनी जाय की चड आनी चड जोगतें जावन आसा. सुमार 1925 ते 30 वर्सां ह्या वर्सांनी अमेरिकेच्या गांवांनी एक कठीण आर्थीक उद्वेग, इकॉनॉमीक डिप्रेशन थंयसर उपसरलें. इकॉनॉमीक डिप्रेशन, आर्थीक संकश्ट म्हणटा आसतना तांचे लागीं खर्चूंक पयशे नासले. क्रिस्मसाचे दीस ते थंयसर आसलेलें एक फलाणें क्रिस्ती कुटुंब, आवय, बापूय आनी तांचें भुरगें 11 वर्सांचें, 10-11 वर्सांचें. हर एका वर्सा क्रिस्मसाच्या संदर्भार क्रिस्मस गिफ्ट, क्रिस्मस काणीक ती हाडून संतोश पावतालीं. पूण ह्या वर्सा एकामेकाक दिवंक, क्रिस्मस गिफ्ट दिवंक पयशे नात म्हणटच नसलांची कुशालकाय उणें करूंकी, सोडून दिवंकी तांकां नाका आसलें. देखून घरची आवय एक सृजनात्मक सूचन दिता. आमी एकामेकाक दिवंक आशेवचें तें क्रिस्मस गिफ्ट, क्रिस्मस काणीक आमी एका ग्रिटिंग्साचेर, एका कार्डाचेर प्रस्तूत करची आनी वस्तू बदलाक कार्डांस आमी एकामेकाक अदल बदल करून आमचो संतोश पासारचो. बरें, क्रिस्मस आयलो, क्रिस्मसाच्या राती ती मिसाक गेलीं. फाटीं येवन एकामेकाक नतालांची शुभाशय पाठोवची घडी येता आसतना आवय भितर येता. कबाटांत आपल्या घोवा खातीर तिणें तयार केल्लें व्हडलें एक कार्ड, ग्रिटिंग्स कार्ड उसयता आनी थंयसर आपल्या घोवाक पसंदीचें एक विलासी कार, लग्जरी 4 व्हिलर थंयसर तिणें प्रस्तूत केल्लें. घोवाक तें कार्ड दिवन म्हणटा, हॅपी क्रिस्मस डियर. घोव आपल्या बॅगांतलें सादारण कार्ड बायले खातीर ताणें केल्लें सोकास काडटा आनी त्या कार्डाचेर आपल्या बायलेक भोव पसंदीची एक पर्जळची वज्राची मुदी थंयसर ताणें पिंतरायल्ली. तें कार्ड बायलेक दिवन म्हणटा, डार्लिंग, जरी तर पयशे आसले कडी जावन ही मुदीच तुका हांव दितो आसलो, पूण म्हजो मोग तूं जाणाय, हॅपी क्रिस्मस डार्लिंग. आनी उपरांत तांचें दोगांयचें गमन त्या ल्हानशा भुरग्याशी वता. भुरग्यान आपल्या प्रायेक सरी जावन, आपल्या जाणवायेक सरी जावन, आपल्या तालेंतांक सरी जावन एक किरकोळ कार्ड केल्लें आनी त्या कार्डाचेर एक दादलो आनी एक बायल मनीस, घोव आनी बायल, आनी तांचे मदें एक भुरगें, दोगांयच्या हाताक तिसल्यान आनी इसल्यान धरून आसचें. आनी त्या ड्रॉइंगाच्या वयर तकलें नांव त्या भुरग्यान दिल्लें फकत 2 अक्षरां, WV, म्हणजे वी, आमी. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हें ल्हानशें भुरगें आपल्या मम्मी डॅडीक सांगूंक सोदतालें त्या कार्डा उदेशीं की मम्मी डॅडी, म्हज्या जिवितांत तुमीच जावन आसात व्हडांतलें व्हड एक दिर्वें, एक काणीक, एक गिफ्ट. आनी तुमच्या जिवितांत मम्मी डॅडी हांवूच जावन आसा एक अपुरबायेचें व्हडांतलें व्हडें दिर्वें, ह्या काणीक, ह्या गिफ्ट. हाच्या वरवीं व्हडली काणीक हांव दिवंक शकना, हांव घेवंकी आशेना. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या काल्पनीक गणिता फाटल्यान नतालांच्या मिस्तेराचो, जेजूच्या जल्माचो मिस्तेर आमी समजोवंक प्रयत्न करयत कोणना. देवान मनशाचो इतलोय मोग केलो, तो मोग करणे रुपान, ह्या कार्या रुपान दाखोवंक देव फुडें सरता. आनी आपलोचो उत्तीम श्रेश्ठ मोग मनशाक तो दाखोवंक, करणे रुपान दाखोवंक फुडें सरता आसतना देव आपल्या रचनेंतली उत्तीम वस्त काण घेवन येना. या एक अजाप करून ताचो मोग आमकां दाखोवंक येना, वा एक वपार सांगून गी, घडीत सांगून गी न्ही. देव आपणाकच, देव मनशाचें किरकोळ सैम तो नासता, देव मनीस जाता. आनी ह्या वरवीं देव आपणाकच एक स्वकाणीक, गिफ्ट, सेल्फ गिफ्ट करून आमकां दिता. हें जावन आसा नतालांचो मिस्तेर, ह्या जेजूच्या जल्माचो मिस्तेर. आनी हेंच घडीत मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें, एक बाळ आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. आमी सदांभूत आमी दिवचें तें गिफ्ट, ह्या काणीक. ल्हान आसा तर एका आकर्शक पेपरांत, या पेपर रॅपरांत तें आमी गुठलायता.
देवाचें उत्तीम देणें, श्रेश्ठ देणें जेजू क्रिस्ताक मरयेन फाळयांनी गुटलायलो म्हणटा सुवार्थकार लूक. आनी ताका कावणेंत तिणें न्हिदायलो आनी मनशा कुळाक तिणें अर्पण केलो. देव मनीस जालो मनशाक देव सैमाक उबारच्याक. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हेंच सत, देवाच्या मोगाचें हेंच विस्नार सत आमकां कळीत करन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलू आपलो सहवावराडी तिताक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर आमकां सांगता, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. खावणेर जल्म येयलेल्या त्या देवबाळका उदेशी देवाच्या तारणाचें देणें, सरणत आसल्या देवाच्या कृपेचें देणें जर आमकां थंयसर प्रत्यक्ष जाल्या. आनी हेंच वाचप बागेवन पावलून तिताक बरयल्लें वाचप आमी आनीकय तर गुंडायेन आमी तीळ थंयच पळयल्यार सांग पावलो आमकां थंयसर सांगता, आपणाकच ताणें आमचे पसोद बलिदान कसो भेटोवन दिलो. एकाच ताटार जेजूची खावण, जेजून जल्म आयलेले ती खावणेचो मिस्तेर, खावणेचें गडीत आनी जेजूच्या काल्वार दोंगराचो कुरीस, एकाच ताटार कुरीस आनी खावणी आमकां सांग पावलो पळोवंक दिता म्हणल्या भशेन आमकां भोगता. आनी जाय की हें सत जावन आसा. क्रिस्मसचो दीस, क्रिस्त जयंती आनी निमाणो शुक्रार गूड फ्रायडे एकाच दिसाची सकाळ आनी सांजेर म्हणल्या भशेन क्रिस्मस आनी निमाणे शुक्रारा जेजून काल्वार दोंगरार केल्लें अर्पण देवाच्या मोगाचें दोन, एकच देवाच्या मोगाचीं दोन रुपां तीं जावन आसात. मोग तो तोच विंसनार मोग, आपणाकच मोडून आपणाकच खाली करून दिता तसलो देवाचो विंसनार मोग. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, हर एका वर्सा क्रिस्मसाच्या जागरणेच्या राती मिसाक लुकाच्या सुवार्थेंतलें ह्या लेखणेंतावन आमकां वाळून आयिल्लें शुभ वर्तमान ह्या सुवार्ता आमी आयकता. लूक संपूर्ण एक इतिहासकार, हिस्टोरियन तो जावंक नासलो, पूण जेन्ना आपल्या सुवार्थेन थंयसर साध्य आसा थंयसर इतिहासीक सतां ह्या वस्तुस्थिती तो थंयसर ओंपोवंक प्रयत्न करता. जेजूच्या जल्माचें वृत्तांत आज सांगता आसतना लोक सुमार 3 वा 4 इतिहासीक गणितां ह्या सतां, ह्या इतिहासीक वस्तुस्थिती फॅक्ट्स आमचे मुखार दवरता. कसलीं तीं? पयलें, ऑगस्ट चक्रवर्ती, रोमी संवसाराचो तो चक्रवर्ती जावन ताणें सगळ्या रोमी संवसाराचें तें जनगणन करूंक आज्ञा दिल्ल्या वेळार हें जावन आसा इतिहासीक गणीत. ह्या वेळार जेजू जल्मलो. दुसरें इतिहासीक चारित्रीक वस्तुस्थिती या फॅक्ट थंयसर आसा, क्विरीन हो मनीस सिरियाचो अधिपती जाल्ल्या वेळार हें इतिहासीक जावन आसा. कोण थंय घडलें तें? जेजू क्रिस्त मोरये उदेशी जेजूच्या सांगतपणान थंयसर जल्मोन आयलो. आनी एक भोव म्हत्वाचें इतिहासीक चारित्रीक सत लोक आमकां सांगता. खंयसर हें घडलें? जुदेयाच्या बेथलेहेम ह्या शहरांत. लोक ओत्तो दिवन ह्या इतिहासीक ह्या चारित्रीक वस्तुस्थिती ह्या सतां आमच्या मुखार दवरता आसतना आमकां भोवशा सांगूंक सोदता, देव मनीस जाल्लें, शब्द मनीस जाल्लें घडीत चारित्रीक इतिहासीक जावन आसा. कोणेंय घडलेली खाणी ह्या काल्पनीक तें न्हय. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, देवान आमचे सोडून खातीर इतलें एक उत्तीम आनी विंसनार घडीत आपल्या पुताक संवसाराक धाडलेलें तें घडीत आमी नियाळ करता आसतना देवान ह्या आमच्या सोडूनेची तयारी 1-2 दिसांनी केल्ली न्हय. ती 1-2 हप्ते, 1-2 म्हयने या 1-2 वर्सांनी ती तयारी केल्ली न्हय. हजार वर्सां आदीं देव आमच्या सोडूने खातीर एक विंसनार एक उत्तीम येवजण ती करीत आसलो. आनी हेंच मनांत दवरून आयचें पयलें वाचप इजाया प्रवादान बरयल्लें आमकां बऱ्या तरान समजता पडना. हर एका क्रिस्त जयंतीच्या राती आमी पयलें वाचप आयकता इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें अध्याय 9 थंयसर. आनी हें वाचप ह्या मोदेनाच्या राती, नतलांच्या राती आमी आयकत आसतना आमकां अशें भोगता की इजाया प्रवादी आपुणूच खुद्द जुदेयाच्या बेथलेहेम शारांत त्या राती गेला आनी थंयसर देव बाळकाचें दर्शन ताणें घेतलां.
झुजे आनी मरियेच्या संगाती देव बळकाक ताणें पळयला आनी थंयसर तावन भायर येवन एक जर्नलिस्ट मायक काण घेवन रिपोर्ट करता ते भशेन इजाया प्रवादी इतल्या एक अचूकपणी स्पश्टपणी जेजूच्या जल्माचें वृत्तांत प्रवादपणांत आमकां सांगता. पूण आमी उडास दवरूंक जाय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इजाया प्रवादी जियेल्लो जेजू क्रिस्त येवच्या 700 वर्सां आदीं, तरी पूण इतलें अचूकपणी सोडूणदाराच्या येण्या विशीं ताच्या जल्मा विशीं आमकां सांगता म्हणटना देवान आमच्या सोडूणे खातीर केल्ली ती येवजण, केल्लो वावर निजायकी आज आमी नियाळटाव. देवाचो मोग आमी नियाळटाव. क्रिस्तांवांची परब देवाच्या मोगाची ती परब जावन आसा. हाच्या पयल्या वचपाचेरच आनीक थोडो नियाळ करया. तांणी जणाव इस्रायलाचें राष्ट्र उत्तरेक इस्रायल आनी दक्षिणेक जुदा प्रांत अशें 2 फांटे जाल्ले, 2 वांटे जाल्ले. सकल आसलेलो राजा राय आहाज राय तवळ तवळ उत्तरेच्या रायात आपणाक उपादर मेळटात हें सुसूंक तांकां नासतना एक फावटी तो इस्रायलाच्या उत्तरेक असलेल्या असिरिया ह्या रायातयसी तो सांगता आपणाच्या आदाराक ये म्हूण तसो आदार मागता. आनी ह्या वेळार असिरियाचो राय, असिरियाची फौज उत्तरेच्या इस्रायलाचेर थंयसर आक्रमण करतात. सर्व तांचें सत्यनाथ ते करतात. तांची भूंय, तांचे गादे सगळें ते पिटो करून उडयतात. हजार लोक मरण पावतात. आनी हजार लोकांक जानवरांक मनजातींक केल्ले परी थंयसर कुडावन या धांवडावन कुडावन बांदून तांकां असिरियाच्या बंदरेक देशांतर व्हरतात. आनी असल्या काळोखीत, असल्या भिरांतीच्या, असल्या एक निरासपणाच्या वातावरणांत जिवच्या परजेक जावं पुरो उत्तराची या दक्षिणेचे इस्रायल परजेक बुजावण दिवन, तांकां बरोशेचीं किरणां फांकोवन, तांकां समाधान हाडून प्रवादपण केल्लीं उतरां जावन आसात. इजाया प्रवादाचें उतरां जीं आज आमी आयकलीं. म्हणजे असिरियाच्या हातांतलीं तुमकां सोडोवचो एक सोडवणदार जल्मतलो, एका बाळच्या रुपान तो जल्मतलो. सगळे कश्ट पयस येतले. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, इजाया प्रवाद्यान प्रवादपण केल्लें हें एक बाळोक ह्या पूत कोण जावंक पुरो. आहाज पूत हेजेकिया ताच्या जिवितांत भोवशा 1% या थोडेंय तें पूर्ण जावंक ना. हेजेकिया बरो मनीस जावन आसलो, पूण जेजू क्रिस्ताच्या जल्मांत, जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत आनी क्रिस्ताच्या सगळ्या शिकवणेंत इजाया प्रवाद्यान प्रवादपण केल्लें हें सगळीं उतरां पूर्ण जाल्यांत. जेजू क्रिस्त बसयल्लो सोडवणदार जावन आसा. इजाया प्रवादी ह्या जल्म येवच्या बाळशा विशीं, ह्या बाळका विशीं सांगता. कसलें नांव ताका दितले? विजमीत बोध दिणार, पदवेदार देव, ससनीक बाप, शांतीचो कुंवर. जेजूचें जिवीत आमी नियाळून पळयल्यार जेजूच्या जल्मांत आनी ताच्या जिवितांत आनी शिकवणेंत बापाची जाणवाय आमकां दिश्टीक पडली. सडवणेची जाणवाय, मोगाची जाणवाय आमकां दिश्टीक पडली. जेजू बापाच्या जाणवायेचें मनशा रूप जावन आमचे मदें आयलो. पदवेदार देव, जेजूच्या येण्या वरवीं आनी जेजूच्या करण्या वरवीं, जेजूच्या जिविता वरवीं देवाची महिमा, देवाची पदवी आमकां पळोवंक मेळ्ळी. ससनीक बाप, हें ल्हानसो भुरगो इमॅन्युअल वाडोवन परगट जिणेक येता आसतना जेजू परत आपल्या बापा विशीं आमकां सांगतलो. बाप आनी हांव एक म्हणटालो. बापाशी वचून तुमकां हांव बिडार तयार करतां म्हणटालो. हांव बापाशी अशी वाट म्हणटालो. ह्या बापाक आमचो देवाक बाप म्हूण आमकां वळख करतलो. देखून जेजू क्रिस्त ह्या बापाचें मनशाळें रूप जावन आसा. शांतीचो कुंवर, मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक जरी तर येवंक नासलो, ह्या संवसारांत आनी कितली अशांती, अनित, अत्याचार, हिंसा आसती कोण ना. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक मनीस जावन येवन ताच्या वावरा निमती, ताच्या जल्मा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं शांतीचो एक नवो युग, कृपेचो एक नवो युग, नितीचो, भाव बांदवपणाचो, सेवेचो एक नवो युग क्रिस्त शका तो आराम जाला. देखून जेजूची पाटलावदारां जावन आसची आमी जेजूस पर्यंत ह्या शांती खातीर, निती खातीर, मोगा खातीर, भाव बांदवण एकवटा खातीर आमी वावरूंक जाय. ह्या वरवीं आमी जेजूचे शिस्त म्हूण आमी दाखोवंक जाय. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज ह्या नतलांचे राती ह्या देवस्तुतीची सगळीं वाचपां आमी नियाळटा आसतना आमच्या जिविताक 1 वा 2 संगती आमी भोवशा आरावेत कोण ना. पयलें आमी शिकचें तें त्या गवळ्यांत, ह्या गवळ्यांत
त्या नातालांचे राती मैदानाचेर गवळी हिंडांक ते सोरोवन आसले, आपल्या शेळयांक ते सोरोवन आसले. देवदूत तांकां दिश्टीक पडून बरी खबर हाडटा, गॉस्पल, गूड न्यूज. कितें म्हणटा, आज तुमकां हांव बरी खबर हाडून आयलां. पळयात, तुमचे खातीर दाविदाच्या नगरी एक बाळ जल्मला, तारक जल्मला, क्रिस्त स्वामी. देवदूत अशें म्हणना की थंयसर एक बाळ जल्मला, तारक जल्मला, एक तारक जल्मला अशें म्हणना. तुमचे खातीर, अन टू यू, तुमचे खातीर आज हो तारक, हें बाळ जेजू क्रिस्त जल्मला. ही उतरां हर एकल्यांनी आमी आमची करूंक जाय. जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हज्या जिविताक, संवसारी जिविताक अर्थ दिवंक, म्हज्या कश्टांक अर्थ दिवंक, धैर्य आनी बुजवण दिवंक. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हजें मनशासेंब देवपणाक उबारच्याक. देखून जेजूच्या जल्मावर तावन, जेजूच्या शिकोवणे तावन, जेजूच्या पास्कांच्या मिस्तेरा तावन आमी म्हज्या जिविताक चडेन चड हांवें अर्थ सोदून काडूंक जाय. जेजू सवें आनी जेजू तावन हांवें म्हज्या जिविताचो अर्थ सोदून काडूंक जाय. सस्नीक जिविताक हांवें पावोंक जाय. जेजू जल्मला म्हजे पासत आनी तुजे पासत, कोणाचेय पासत न्ही. दुसरें मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, नातालांची परब जावन आसा उजवाडाची परब. देवदूत दिश्टीक पडटा आसतना ताचे भोंवती देवाचो प्रकाश थंयसर परत जोडलो म्हणटा स्वार्थकार लोक. जेजू क्रिस्त रातीक जल्मून आयिल्लो हें एक सांकेतीक जावन आसा. म्हणजे पातकान रेवडलेल्या संवसारांत, मरणाच्या काळोखांत असलेल्या संवसारांत, वायट सत्तेच्या सैतानाच्या सत्तेंत आसलेल्या संवसाराक जेजू क्रिस्त उजवाड जावन सडवणदार जावन जल्मलो. देखून ह्या नातालांची परब उजवाडाची परब जावन आसा. जेजूची पाटलावदारां जावन आसली आमी आमच्या हर एकल्याचें जिवीत चड आनी चड उजवाडीत जावंक जाय. आमचें कुटुंबा जिवीत, समुदायीक जिवीत आनी फिरगज्यो चड आनी चड त्या जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान भरूंक जाय. आमचें जिवीत, आमच्यो करण्यो उजवाडान बरोवन तो क्रिस्ताचो उजवाड सरभोंवती आमी पासारूंक जाय. देव जावन आसा मोग, देव जल्मला. देखून आमी कितल्यो चड आनी चड मोगाच्यो करण्यो, दयाळ्याच्यो करण्यो, बक्षणाच्यो करण्यो आदारतां. मोगा वरवीं, आमच्या मोगाच्या करण्या वरवीं जेजू परत परत जल्मून येता तांच्या आनी हांच्या जिवितांत. देखून नातालांची परब आमी ह्या मनयता आसतना हो एक संदेश आमी घेवया. उजवाडाचीं भुरगीं आमी जावया. आमचें काळीज, आमचें जिवीत, आमचीं कुटुंबां उजवाडान भरलेलीं जावं दीत आनी आमच्या मोगाच्या करण्या वरवीं परत परत जेजू दुसऱ्यांच्या जिवितांत जल्मून येवं दी, म्हजे तावन, आमचे तावन. आनी तिसरें मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, स्वार्थेंत आमी आयकतले हांव, तो देवदूत बरी खबर त्या गवळ्यांक परगट केल्ल्या उपरांत, फाटीं गेल्ल्या उपरांत ते गवळी एकामेका लागीं उलोवन म्हणटात, देवदूतान सांगले प्रमाणे आमी आतांच वचून बेतलेहमाक ताणें सांगलेलें तें पळोवया. आनी धांवाधोमी ते थंयतावन उठोवन ते बेतलेहमाक येवन पावले. जेजूचें दर्शन तांकां जालें आनी ते संतुश्ट, खुशालपरीत जाले. हें मोगाच्या भाव भयणो आमच्या क्रिस्ती पयणाक, क्रिस्ती जिविताक म्हत्वाचें जावन आसा. आज आमी आमकांच विचारचें, त्या गवळ्या परी कसल्या स्वार्थी काळोखांतावन, कसल्या पातकी काळोखांतावन हांवें उतरोवन जेजू सरशीन येवंक जाय. कसलीं फालकीं, जावं फुरो स्वार्थाचीं, जावं फुरो नाबोगसणाचीं, कसलीं फालकीं तीं उतरोवन हांवें जेजूशी येवंक जाय, जे भाशेन ते गवळी आयले. आनी ह्या वरवीं कसली उतरोवन करून हांवें बेतलेहमाक येवंक जाय. आनी ह्या वरवीं जेजून हाडलेली ती सडवणेचो संतोश, जेजून हाडलेली ती स्वतंत्रताय, लिबरेशन, इंटिरियर फ्रिडम, जेजून हाडलेलें तें शांती आनी समाधान हांवें आपणावंक साकोवंक साद जाता. कसल्या संगतींतावन म्हज्या जिवितांत हांवें उतरोवंक जाय म्हूण जेजू आज आशेता. हें आमकांच आमी विचारचें आनी हाका लागून देवाची कृपा आमी मागून घेवची.